घटनेच्या आर्टिकल 332 म्हळ्यार अंडर द आर्टिकल 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी खातीर रिजर्वेशन आसता. हो इश्यू गोंयचे शेड्यूल्ड ट्रायबांक रिजर्वेशन दिवपाचो खूब व्हडलो लॉंग पेंडींग इश्यू. हो एसेंब्लीन हे खेपे आयिल्लो आनी एसेंब्लीन जेन्ना आयलो तेन्ना सरकारा कडेन म्हाका झगडूचें पडलें, मुख्यमंत्र्या कडेन झगडूचें पडलें की बाबा तुका हें केन्ना जाय. बीजेपी प्रॉमिस करीत आहा तांकां, पूण हेतूंत तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसेंब्ली खातीर जे 4 सीट रिजर्व तांकां रिजर्वेशनान मेळटा बेस्ड ऑन द ओल्ड सेन्सस, तो तूं 2027 तांकां दिवंक सोदता काय 32 दिवंक सोदता काय कितें दिवंक सोदता हें विचारून ताजे कडच्यान आय हॅड टू एक्सट्रॅक्ट की 27 तांकां रिजर्वेशन मेळटलें. सबसिक्वंटली पब्लीक मिटिंगेन गृहमंत्र्याचे फुडें मुख्यमंत्र्यान हो अनाउन्समेंट केलो. पूण अनाउन्समेंट करून जावन पसून एक जो प्रपोजल ओन तांचो एसटी कॉर्पोरेशन कमिशनांतल्यान आयला तो अजून मेरेन पेंडींग आहा. म्हणटकच आज देशाचो लॉ मिनिस्टर बाब किरण रिजीजूक गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन आमी एक लेटर बरयलो की गोंयच्या शेड्यूल्ड ट्रायबां खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपा खातीर एक डिलिमिटेशन कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करचें, नाजाल्यार ऑनरेबल प्रेसिडेंटा कडेन रिकमेंडेशन धाडचें, जशें आमी उत्तर प्रदेश आनी दुसऱ्या स्टेटींनी धाडलां ते भशेन धाडचें. आनीक एक रिऑर्गनायझेशन एक्ट 1987 अंडर हे इलेक्शन कमिशनान सेक्शन 17 हे रिजर्वेशन तांकां करून दिवन 2027 4 सीट गोंयच्या शेड्यूल्ड ट्रायबा खातीर रिजर्व करचे. हे एक क्लियर डिमांड आमी घाल्लो आहा. दिस इज बेसिकली अ फॉलो अप ऑफ वॉट वी स्पोक इन द एसेंब्ली. सो फक्त एसेंब्लीन उलयलें म्हणून जायना, हाजे खातीर फॉलो अपूय जावपाक जाय. आनी गोंयचे शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी म्हळ्यार जे गोंयचे मूळ गोंयकार हांचे खातीर आमचो एफर्ट तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपा खातीर आनी एक लॉंग पेंडींग डिमांड तांचो एक्सेप्ट जावपा खातीर आमचो एफर्ट सदांच उरता हें दाखोवपा खातीर हो आमी फॉलो अप एक्शन केल्ली आहा.